गाव असो वा शार, गोंयांत सगळीकडेच कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटात। हो सगळो कोयर एकठांय करून ताचेर प्रक्रिया करी मेरेन सरकाराच्या तिजोरेंतल्यान वर्साक वट्ट 100 कोटी रुपया खर्च जातात अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या। ह्या 100 कोटीचो हिशोबूय मुख्यमंत्र्यान दिलो। म्हणजे आम्ही म्हणटा पंचायत असतली, म्युनिसिपालिटी असतली, गोय सरकार असतले, हे सगळे जाण गोय स्वच्छ दवरपा खातीर आपल्या परीत काम करता। आम्ही म्हणटा फक्त काम करिना, कोट्यांनी रुपया आम्ही गोय क्लीन दवरपा खातीर स्पेंड करता। एन्युअली जर तुम्ही पळयशात, इट इज नॉट लेस दॅन 100 crores, 100 कोटी, 30 कोटी रुपया फक्त बीच क्लीन करपा खातीर, 30 कोटी रुपया रोड क्लीन करपा खातीर। म्युनिसिपालिटीक आनी पंचायतीक पैसे दिता पळय न्ही सरकार, ते वेगळे। अशें जर सगळे काडीत जाल्यार 100 कोटी पेक्षा चड पैसे आमी फक्त कचरो साफ करपाक, तोय बी कोणी केल्लो? सरकारान केला, हायन एकट्यान केला, आमी सगळ्यांनी केला, लोकांनी सगळ्यांनी केला। तो कचरो साफ करपा खातीर करता। कोयराचो प्रश्न आसाच, मात सेप्टीक टँकीचे उदक नितळ उदक स्त्रोतांनी सोडिल्ल्यान तेय दूषित जावपाक लागला। उदक दूषित जायत जाल्यार ताचे वायट परिणाम फुडारात दिसूं ये। ते खातीर जे कोण उदक घाण करतात तांणी ते थांबोवचे असो उलोय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारला। परत एकदा म्हणजे गड्डो घालून ते परत जिरोवपाची गरज आसा। सिवेज जी आसा पळय न्ही, सिवेज ट्रीट जावपाची गरज आसा। एक तर आपली स्वताची सेप्टीक टँक जाय, खंयच्याच नाल्यांत सिवेज सोडून उपकारना, नाजाल्यार त्याचेच दुश्परिणाम इन लॉंग रन हे आमकां भोगचे पडटले। हांव कित्याक सांगता, आमी सिवेज नाल्यांत सोडटले ते सगळे वाळवंटीत वयतले। वाळवंटीत जरी गेले, उदक आमी वयर म्हणटले, उदक वयल्यान लिफ्ट करता आमी, तरी आसत जाल्यार हे उदकाचो लेवल वयर पर्यंत वता। ज्या जाग्यार लिफ्ट करता थंय पर्यंत सुद्दां जरी गेले जाल्यार इन तेजे लॉंग रन दुश्परिणाम आमकां भोगचे पडटले। उदक काडटा आमी, ट्रीट करता, सगळें बरें आहा, म्हणजे ते सगळें आसतना सुद्दां, पण अशा पद्दतीत सगळ्या पद्दतीची स्वच्छता महत्वाची आसा। रविराज चारी सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।